145 पुलीस उपनिरीक्षक भरतेन घोटाळो आशिल्ल्याचो बोवाळ जालो। हे विशीं डिपार्टमेंटल तपासय जालो। 4 जाण जे शारिरीक चांचणेंत फेल जाल्ले ते परीक्षेंत बसपाकूच शकनात अशें त्या वेळार दिसून आयिल्लें, पूण तांकां परीक्षेंत बसोवन तांकां पास केले। खात्यांतर्गत जाल्ल्या तपास अहवालांत हाचो उल्लेख आसा, पूण हो अहवाल तांणी दामून दवरलो। सध्या कॉन्स्टेबल भरतेन नपास जावपी उमेदवार PSIचे भरतेन पास जाता हें अजापूच न्हय अशें विजय विचारता। इलेक्शनाचे पयलीं गोंय सरकारान खूब नोकर भरती केली। थोड्या नोकर भरतीन डायरेक्ट पयशे घेतिल्ले आनी करप्शनाची एलिगेशनां लोकांनीच न्ही, पूण तांचेच एक मंत्र्यान, जो आज मंत्री आसा, ताणेंच एक दुसऱ्या मंत्र्याचेर एलिगेशन केलें। तेन्ना ह्या एलिगेशनाचेर PWDचे पोस्ट स्क्रॅप जाले। आतां PSIचे पोस्ट जे आहा, हे 145 PSIचे पोस्ट, ह्या पोस्टांनी बी अशीच एलिगेशनां जाल्ली आनी बोवाळ जाल्लो। पुलिसेन आपले ओन डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीन अशें तांकां कळ्ळें की 4 जाण जे फिजिकलान फेल जाल्यात ते रिटर्नान बसूंकूच शकना, तांकां रिटर्नान बसून तांकां पास केलें। ही तांची इंटरनल डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आसा, हें आमकां खबर आहा, पूण हो रिपोर्ट तांणी पब्लीक केलो ना आनी तांणी स्थगितीचेर दवरलें, म्हळ्यार पेंडींग केलें सगळें। आतां आमकां ताजे फुडें कळ्ळें की 10+ अशें कितले तरी केसी आशिल्ल्यो ज्यो कॉन्स्टेबल एग्जामीक फेल जाता, पूण PSI सारके 98 मार्क्स बी घेवन पास जाता। ही इरेग्युलरिटी दाखोवन आमी DGPक मेळिल्ले आनी DGPन सांगिल्लें की आमी हें सगळें पेंडींग दवरलां आनी आमी हाजेर अभ्यास करून कितें तें करतले। आज तांणी हें लिस्ट डिक्लेअर केलां। हातूंत क्लियर कट अशें दिसता की जो एंटायर प्रोसेस स्क्रॅप करून परतें करूंक जाय आशिल्लें, हें कळनासतना सरकारान तशाच तशें कितें तरी करून गुड्डिलसांव करून हें लिस्ट पास केलां। वो बहुसंख्य लोक जे इतले गोंयकार जे खरे मेरीट आसून जेणी PSI पोस्टाक एप्लाय केलां, हांचेर हो अन्याय। सरकाराक इतलो बोल मारला की कितेंय जावंक शकता, आमचे कडेन नंबर आसा। ही दादागिरीन तांणी हें केल्लें आसा, हाजो हांव निशेध करतां आनी जें कितें फुडें करूंक जाय ताजेर अभ्यास करून हांव करतलों हें उतर दितां।